गोंय वेधशाळेचो पावसाचो अलर्ट। गोंयभर पावसाची धुमाकूळ आणि दर्याय उफेला। लोकांनी दर्यार वचचें न्ही म्हणून वेधशाळेची शिटकावणी। फाटल्या कांय दिसांनी आग्वाद केल्यार ट्युरिस्टांची घे म्हूण गर्दी। थंय ट्युरिस्ट जीव धोक्यान घालून सेल्फी काडपाक पेटल्यात। पोरूं ह्याच सुवातेर सेल्फी काडटना 3 जाण उदकान बुडून सोंपलेले। हांगासर ह्या ट्युरिस्ट येतात तांकां वरची खबर ना हांगासर पळय रिस्क आनी कितें प्रॉब्लम आनी कितें पास्ट एक्सपिरियन्स लोक हांगासर कितले पडोन मेल्यात बुडोन मेल्यात तांकां कांय खबर ना। हांगासर पळय बेश्टे बारीक बोट घातल्या ते पळय पासून ना ते आपल्याचे उमेदीर आसता आनी ते येतात आनी वयर चडटात आनी आमी सांगत तर तांकां आमचे आयकनात त्या वस्तू आमी आतां बंद केलां तांकां सांगपाचें। पयलीं आमी सांगताले तांकां एडवायस दिताले आनी केन्नाय धमकी दिवन पासून सांगताले सारकें न्हू देंवोन ते आतां आमच्या लागीं झगडो उबो रावता त्या वस्तू आमी टोटली सोडून दिल्यात। कितें लागता तें आपलें करूंक जाय तें करतात ते लोकांनी आनी गव्हर्मेंटान कितलेंय सांगल्यार कांय आयकोपाचें ना। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।